हांव वचोन डायरेक्ट विजयाचो हात वयर धरून आमी जॉयन जाला म्हणपाक शकना, नाल्यार काँग्रेसीचो हात हांव धरपाक शकना. ते फायनली आमकां डिसिजन घेवपाक जाय. सो आतां आमी रोखडेच ह्या 8-10 दिसां भितर आमची CECची बॉडी मिटींग आपयतली, कित्याक हें जें न्यू डेव्हलपमेंट जाला सो तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय. परत ZP इलेक्शन आहा तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय आनी तेतून कितें डिस्कशनान आउटकम येतलो पळय तो आउटकम घेवन आमी फुडें वयतले. एट प्रेझंट तरी अशें आहा की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी अलायन्स करून ZP इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सोदिना आनी सगळ्यांनी आपली तयारी चालू केल्ली आसा. आनी जर आतां जर ते चेंजीस करपाक आमी सोदले जाल्यार तितून कितें जातलें की तुजो जो खरो बेज आसा तो फाल्यां तुज्या पासून पयस वचपाची शक्यता. हें जर जातलें जाल्यार 6 म्हयने पयलीं जावपाक जाय आसलें. आतां जेन्ना 2 म्हयने ZP इलेक्शन आसा तेन्ना जर आमी हो स्टेप घेतलो आनी आमचे जे भुरगे ऑलरेडी काम करपाक लागला 2 म्हयन्या पयलीं, फाल्यां त्या भुरग्यांक आमी फाटीं सर म्हणपाक आमकां तरी शक्य ना, कित्याक आमची वी ऑल कॅडर बेस्ड पार्टी. सद्या तरी आमकां दिसता की ZP आमी वयतले जाल्यार इंडपेंडंटूच सद्या तरी वयतले. गोवा फर्स्ट म्हणटा तेन्ना गोंयचे कोर विशय येता, ते विशयांचेर डिस्कशन जावपाक जाय, एक मत जावपाक जाय. बाबा ही आमी फाल्यां जर निवडून येयले ही आमची पॉलिसी आसतली, ती पॉलिसी लोकां फुडें दवरपाक जाय. लोकांनी भितर फाल्यां ड्राफ्ट करून दिवपाक जाय. फाल्यां लोक जर चेंजीस करता भितरले चेंजीस घेवन सजेशन्स घेवन तो फायनल करून ते मॅनिफेस्टोन घालून विजन डॉक्युमेंट करून आमी फुडें वचपाक जाय. तें जर जायना आनी आमी बेश्टेच जर गोवा फर्स्ट म्हटलें ना जाल्यार तशें केल्यार जावचें ना. आयज कितें जाला एजेंडा दिल्लीच्यान पार्टी येतात, दिल्लीच्यान लिडर येतात आनी ते आयज गोंया खातीर आपूण काम करतले म्हणटा. आयज अशें जाल्लें आसा लोक गार्बेजीक जितले गोंयान विटोंक ना पळय तितले दिल्लीकारांक विटलेले आसा. आतां केजरीवाल येता, आयज जर हेंच्या कडेन जर कापासिटी आसली जाल्यार आयज व्हडली पब्लीक मिटींग दवरता आसले. पब्लीक मिटींग दवरिनात, बारीक बारीक हॉलान दवर, कित्याक तेंकाय आपली लायकी खबर आसा. आयज शेणलेलो एक लिडर थंयच्यान येता जेंकां लोकांनी रिजेक्ट केला, व्हडली व्हडली बातां करताले, आयज ते गोंयान येतात आनी गोंयान येवन हांगा दिल्लीचे उलयतात. आमचो सिंपल आसा, आमकां तेच्या अगेन्स्ट कांय ना, पूण जेन्ना तूं गोंयान येता तेन्ना तूं पॉलिसी उलय. हांगा तूं वाऱ्याचेर गोंयकार म्हणनाका. तें करीत जाल्यार आमी गोंयकार उरले खंय, म्हणजे मतांचेर हो बाजार जालो. म्हाज्या गोंयकाराच्या एका घरान ते म्हाजें घर म्हणटा ते म्हाज्या घरान 4 बिराडां रावता, तांकां घर घेवपाक ताकद ना, तेंच्यांनी कोमदाद जागो आडोवंक ना, कित्याक ते इल्लिगल म्हणून. आमचें घर फाल्यां मोडटले कंप्लेंट जातली म्हणून. कोण तरी कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान येता आनी थंयसर येता आनी थंयसर घर बांदता आनी आयज ताका वोटींग कार्डां मेळटा आनी तो रेग्युलरायज करता. हेचोय राग गोंयकार काडटलो न्हू, गोंयकार पिसोना. आयज जर तुमी पळयत, आयज CM सांगता 80% गोंयकारांची बेनिफीट आसा म्हणून. डेटा आवट करचो न्हू, डेटा आवट करा खंयच्या कोमदादाचेर बाबा प्रत्येक गांवांत कोण कोणाची नांवां कोमदादान इल्लिगल आनी कोणाची तुमी रेग्युलरायज करपाक सोदता. आमी चॅलेंज करता की हो फिगर कमीत कमी 80-20 आसतलो, म्हणजे 80% मायग्रंट, 20% गोंयकार आसतलो. हो कोण ते येल्लप्पा येता, येल्लप्पाचें घर थंय हें जालें, लमाणेचें घर थंय रेग्युलरायज जालें आनी हो सावंत आनी परब आनी डिसोजा आसा तो बाबडो थंयसरूच वाट पळयता आपूण केन्ना घर बांदतलो काय म्हणून. सो हें म्हाजें घर BJPक दिसता पळय आपूण तितलें रेग्युलरायज करून सगळीं मतां येतली, तें तशें ना. तें खूब डिफिकल्ट आसा. आमच्या सायडीनसून आमी अवेरनस क्रिएट केल्लें आसा.